आयतार 9 ऑगस्ट 2024 साध्या काळाचो 19वो आयतार। मुखेल ओळ। जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणले, होलक्या भावार्थाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलो तूं? माथ्यो 14:31। नियाळाक आधार। दुबाव आमच्या जिवितांत एक ओगूण ओ शेगूण। जायते जण म्हणटले तो ओगूण। दुबावान आमी जेन्ना दुसऱ्यांचेर नदर घालता तेन्ना घुस्पोतां। अशेंच कितें पेद्रून अणभवलें जायत आनी जेजून रोखडेंच ताका म्हणलें, होलक्या भावार्थाच्या मनशा मुजेर दुबावलो तूं। मोगाच्यानो देवान मनशा खातीर केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचेर विसोर पडटा आनी देवाचेर दुबावता। अशेंच कितें मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पेद्रू विशीं आयकोतां। जेजूक पदवी आसा दर्याचेर चलोवंक, वाऱ्याक हुकूम दिवन शांत करूंक आनी सृश्टी खालती जावंक। पेद्रूची नदर हाल्ली दर्याची उचांबळाय पळोवन तो भियेलो, आकांतलो आनी बुडोवंक लागलो। जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावार्थाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलो तूं? आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट विघ्नां येतात तेन्ना आमची नदर जेजूचेरूच दवरूंक फावो। जेजू पदवेदार देव आमचो, ताणेंच हें आमचे वेलें दूख पयस करूं येता। जेजूचें हाजीरपण अणभवया। भावार्थान ताच्या उतरांत रिगून रावल्यार आमचे वेली पेस्त पिडा कुशीन काडून आमकां तो खोशाल दवरतलो। म्हजो थाराव। आकांताच्या वेळार म्हजो भावार्थ वाडय आनी दुबाव पयस कर म्हूण हांव प्रार्थना करतलें।